नमस्कार. आरडेक्सकोच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. गोमेकोंतल्या MBBS प्रवेश विशयाचेर राज्यांत वेगवेगळ्यो संघटना राजकारण करपाक लागल्यात. हो मुद्दो खंयच्या जाती धर्मा आड ना, तर मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडिया हांच्या गायडलायनी प्रमाण ही अट आसा अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलां. एखाद्या भुरग्यान प्रवेश घेवन मदींच सोडत तर सरकाराक लुकसाण जाता. तशेंच दुसऱ्या खंयच्या तरी एका भुरग्याक जो इच्छूक आशिल्लो ताकाय हाचें लुकसाण जाता. म्हण हो बॉन्ड म्हत्वाचो आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या MBBSच्या ॲडमिशनाचेर बऱ्याच जाणांनी इशू रेज करून पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केला. तो विरोधी पक्ष काँग्रेस आसतले किंवा बाकी सगळ्या वेगवेगळ्या संघटनांनी खरें म्हणजे वेगवेगळ्यो समाजाच्यो संघटना ह्या विशया कडेन पॉलिटिसायज करता आसतना दिसता. हांव स्वता बहुजन समाजांतलो, त्या खातीर हो विशय जो आसा हो पर्टिक्युलरली खंयच्या जाती धर्माच्या आदारिताचेर ना, तर MCIMच्या मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडिया हांच्या गायडलायन्सा प्रमाणे MBBSक ॲडमिशन घेतल्या उपरांत त्या संस्थे कडेन बॉन्ड सायन करप आनी गोंयांत तो बॉन्ड जो आसा हो 5 लाख रुपयाचो बॉन्ड आसा आनी हो बॉन्ड हो युनिफॉर्म खंयच्याच जातीच्या आनी धर्माच्या लोकां कडेन ना. जितके भुरगे ॲडमिशन्स घेतले ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर युनिफॉर्म आसा. गोंयांत तो फक्त 5 लाख रुपया आसा. इतर राज्यांनी महाराष्ट्र आसतलें, कर्नाटक आसतलें, हांगासर 10 लाखां पेक्षाय तो बॉन्ड जो आसा हो चड आसा. पण म्हाका दिसता हो बॉन्ड कित्याक घेता होय समजून घेवप हाचें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. कारण हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता कारण एखादो स्टुडंट ॲडमिशन घेवपा खातीर ताका प्रॉब्लेम येना. ताका ॲडमिशन जें आसा ॲडमिशन घेता आसतना तेणी बॉन्डूय दिवपाचो ना. त्या खातीर भुरग्यांच्या सगळ्या पॅरंट्सांनी खंयसरूच तुमकां ॲडमिशन घेवपाक कोणाकूच प्रॉब्लेम जावचो ना हाची पयली हमी हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत दितां. हांव ह्या विशयाचेर आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्याय कडेन सखोलान डिस्कशन केलां आनी फायल जी आसा ही हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका पुटअपूय कर म्हणून सांगलां. पण हो बॉन्ड कित्याक घेता होय गोंयकारांक कळप अत्यंत गरजेचें आसा. हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता की 4.5 वर्साचो कोर्स आनी 1 वर्साचें इंटर्नशीप. भुरगे एकदां ॲडमिशन्स घेतात आनी मदींच हो कोर्स सोडून वता आनी सोडून वयता आसतना लॉस जर कोणाचें जाता आसत जाल्यार तें सरकाराचें जाता आनी ताज्या फाटल्यान एखाद्या भुरग्याक जें ॲडमिशन मेळटलें आसलें ताका तें ॲडमिशन मेळना, त्या खातीर हो लॉस सरकाराक सहन करचो पडटा. दुसरी गोश्ट, हो कोर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत गोंयच्या लोकांक सर्विसीस दिवच्यो म्हणजे सामान्य गोंयकारांच्या पॅरिफेरीन वचून आमी जाका म्हणटा की 70 सारकेल्या सांग्या सारकेल्या काणकोण आनी पेडण्या सारकेल्या भागात वचून MBBS कंप्लीट जाल्या उपरांत हांच्यांनी 2 वर्सां पगारी नोकरी करपाची आसता आनी तेन्ना सरकार तांकां पेमेंटूय दिता. पण ती नोकरी करपाक काही जाण तयार नासता. MBBS पास आवट जाले काय ते अलबत्त गोंया भायर वयता. गोंया भायरसून येयल्ले स्टुडंट्स जे आसा ही नोकरी पत्करिना. मागीर सरकार जेन्ना इतको खर्च करता तो गोंयच्या लोकां खातीर करता. तांच्यांनी गोंयच्या लोकांक सेवा दिवची ताच्या फाटीमागचो उद्देश आसा.